दवर्ली दिगरपाल पंचायतीच्या ग्रामसभेन कलम 39A आणि NDZच्या तरतुदींक विरोध करपी थाराव पास केलो। त्याचबरोबर थळाव्यांनी बेकायदेशीर बांदकाम, तळ्याची राखण आणि अरुंद रस्ते ह्या विशीं हुस्को उक्तायलो। ह्या थळाव्या प्रस्नांचेर उपाय काडपा खातीर बेगोबेग कारवाय करची म्हण गांवकारांनी उलो केला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ग्रामसभा जाल्या दवर्ली दिगरपाली पंचायत आनीक आमगेले मेन इशू आसले 39A ऑलरेडी आम गेल्ले पयलें आनी दुसरें 39A कोण मागला वय तो रिजनल प्लॅनाचे ग्राउंड आहा कळ्ळें का। सो हे आतां 39A आमगे जमीन मागताय। आतां ती लायन आखी कुंदादीची ती कोणा नांवार पयलें आसलें तें सगळें डिटेल मुको आहा पूण हो इतलें सांगपाक गेलें जाल्यार टायमूय ना न्हू। तेका लागून इन शॉर्ट तुमकां हांव सांगता हें जे पंचायत कोता न्हू सगळें मरे करप्ट पंच कळ्ळें का। आज हांव सरप्रायज जालो फर्स्ट टायम पंचायत राज एक मुकोडे असो बूक आहा म्हाका सरपंच म्हणटा तुवें दोनूच हें घालपाचें प्रोपोजल। अरे हें पंचायत राज एक्टान आहा हें सांगचें तेणें हुंच कायदे प्रमाण केलें तें हांवें दोनूय प्रोपोजल घालपा म्हणटा मायकाचेर ते सांगताय 3 दीस मायक पयलीं भोंवता तेजेर सांगता तुमगे कसली गांवान अर्ज आहा जाल्यार ती घालपा जाय मांडपा जाय तेजेर डिस्कशन जावपा जाय। पूण हिंग सरपंच संतोष नायक सांगता की हेजेर म्हाका दोनूय पॉयंटाचेर उलोवपा मेळटलें। पूण तेका लॉ आसता न्हू तो कितें म्हणटा पयलीं डिसिजन गेल्लें जेन्ना पयलीं डिसिजन गेलो म्हणटा तुवें दोनूय पॉयंटाचेर उलोवचें म्हूण मागीर कोण गेल्लें कोण तितून मेंबरान सपोर्ट केला तें नांव जाय म्हाका। हांव आतां लॅटर घातलो की म्हाका दोनूय पॉयंटाचेर उलोवपा लायले चोय तुमी उलोवपा म्हणटाय तुमी म्हाका सगळी डिटेल दिवची म्हूण हांव घेतलो आनी हेंवूय मागता तेंकां हांव मिनट्स। आनी दुसरें म्हळ्यार मरे NDZ घालचोय NDZान मरे थिंग सगळो आमगे गोंयकार लोक रावता आमगे चडशे कोंकणी आनी आमगे क्रिस्तांव रावताय थिंगा एक दोग तीग जाण गोंयकार मुस्लीम आहाय ते हिंगाचे तुगेले एसीचे नॉर्थाचे अरे तेंगे घरां आहाय मरे तितूंक। आनी मेन इम्पॉर्टंट म्हणटा तें 100 सर्वे नंबर तेका मागीर पार्ट कितें आसूं ही सगळीं गोंयकार तुमी हें म्हणटाय ते नॉन डेवलपमेंट झोन म्हळ्यार हाल मोडपाचें 1 म्हयन्याक टायम दिला आनी 2 सायडी गायले दिगरपाली बी गायला हिंगा गायला। हेका लागून हांवें उल्हासा आपयल्लो डॅनी आपयल्लो आनी क्रूज आपयल्लो। क्रूज पयलो येयलो आनी मातशें थोडो उलयलो आनी गेलो पूण हेका उलयलो ना पर्सनली उलयलो आनी गेलो तुमी ऑब्जेक्ट करून आपूण आहा म्हूण सपोर्टाक की उल्हास तुयेंकार जरी तर हो व्हिडियो जरी तर टॅग करून तूं पावलो जाल्यार हो पॉयंट घ्या कित्याक तूं थर्ड सेशना ऑलरेडी उलयल्लो की ही बेज हेजेर आहा ST दावोली दिगरपाली आं आनी तुका सपोर्ट केल्लो बाबूश मोन्सोराटान रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हें मिनिस्टर आनी मागीर तुका रेजिनाल्दान सांगिल्लें हेजी सगळी डिटेल आपूण तुका दिवपाक शकत म्हूण आयज पासून तूं उलयला मरे। मेजर इशू जे सद्या ऑलरेडी गाजता हांगा 2 मेजर इशू म्हळ्यार कितें 39A आनी दुसरो नॉन डेवलपमेंट झोन NDZ 39 अंडर आमचे दवलीचे आमचे तोल्याबान लेक सेटलमेंट झोनाक घातला। तो इशू एक्चुअली गेल्ले मिटिंगे येयल्लो पूण तो काही एक लिगल रिजनाची फाटीं उरलो तो आनी आयज तेंच्यान परत तो मेन्शन केलो। सो तांकां ते 39A पसंद ना कित्याक ऑलरेडी आमचे लेक आनी तेजेर डिपेंड्स अपॉन ऑल द सर्वायवल कितलेशे लोक भाजी बिजी हे करतात आनी तांकां पयलीं सान येयल्ले आसा सो तो प्रिजर्व करपाक सांगला आमकां। दुसरो नॉन डेवलपमेंट झोन म्हळ्यार कितें आसा आमचे दवल्ली दिगरपाली दोनूय एरियेक तो एक परत गव्हर्मेंटान आमकां धाडला ऑफिशियली आमकां कांयच येयलें ना एज पर द पब्लीक गॅझेट म्हळ्यार आमच्या पेपरा वयल्यान ते तेंच्यांनी इश्यू काडले कोणानी मेंबरांनी इश्यू काडले विदावट एनी गव्हर्मेंट ऑफिशियल लेटर आमी घेवंक शकनात तें बरोबर जायना। सो तेजेर तेंच्या NDZाचेर घेतलो विशय की तो NDZ आमकां नाका म्हणून ताका NDZ नाका कारण कितें हांव ऑलरेडी लोकांची ते घरां हें ते सगळे लोक वस्ती करून आसात आनी ते जर केले जायत फाल्यां ताका मेजर कितें डेवलपमेंट कितें तुगेलें करपाक मेळपाक ना सो तांकां नाका। सो अकॉर्डिंग टू ग्रामसभा मेंबर्स दे आर रायट आनी आमी ग्रामसभा मेंबर आसा त्या दोनी विशीं आमी फुल्ली सपोर्ट केला रेजोल्यूशन घेतला दोनीय रेजोल्यूशन घेतलें आसा फक्त ते तळ्या बाबतींत जें रेजोल्यूशन घेतलें आसा तें कितें आसा तेंच्यांनी जें सांगलां आनी ऑलरेडी थंय आसा एज पर द पेपर ते दोनूय डिफरन्सीस आसात सो आमकां ते दोनी सांबाळून आमकां करचें पडटा कारण आमी कशाकशें डिसिजन घेवंक शकनात। एक्चुअली रोड वायडनिंगान तेणी एक पाबडा हाडलें तेन्ना आमकां 30 मिटर्स बोथ द सायड्स आनी हो इतलो लोकल वस्तीचो रोड आहा तुमगे अजून थंय मेरो आसा काही समज जर एक एम्बुलन्स किंवा बाकीचे फायर ब्रिगेडची गाडी जाल्यार खूब प्रॉब्लेम जाता सो त्या खातीर गव्हर्मेंटाचे डिसिजन आसूं शकता अशें म्हाका दिसता कारण इट इज अ नेसेसिटी कारण सब हायवे हो बिजी रोड हो सारको त्या खातीर घेतले आसा। म्हणटा रोड वायडनिंगाची जाल्यार आमकां ते लेटर प्रमाण हायकोर्टार लेटर प्रमाण ते कांय केले पूण अजून आमकां डिमार्केशन कांयच येयलें ना
डिमार्केशन काय येयला म्हणजे आमी एक्युरेट ते डिमार्केट करूं शकना एरिया दॅट बिलोंग्स टू सर्वे डिपार्टमेंट PWD सर्वे डिपार्टमेंटा लेटर गेलो अशें म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां.